जाय अशें ह्या थोर पुरुशाक आमी आज गावपाक हांगा जमिल्ली आसा ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आणि ह्या दिसा आमी आयज हांगा सगळे जमले ह्या कार्यक्रमाक प्रमुख आसात गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तशेंच मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, रवींद्र भवनचे उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार, त्याचबरोबर सगळे मनीस दिपाली नायक मुसले मेंबर सेक्रेटरी, त्याचबरोबर लक्ष्मण परब, काणे नितीन आसतलो आमचो बोरकार बाब आसा आनी सगळे पत्रकार. एक तो काळ 1863 आणि तांचो मृत्यू जालो तो आयचो दीस 1902. अवघ्या 39 वर्साच्या इल्ल्याच्या कारकिर्दीत आपले एका उत्तुंग व्यक्तिमत्वाचे दर्शन आणि येणारे सगळे पिळयेक एक व्हडलें तत्वज्ञान दवरपी असो थोर तत्वज्ञानी आणि व्याख्याता विचारवंत अशी ज्याची ख्याती आसा अशे स्वामी विवेकानंदाच्या आयच्या ह्या दिसा आमी तांकां याद करता. खरें म्हटल्यार तांकां याद करपाचें फाटलें मुख्य कारण म्हटल्यार आतांच्या युवा पिढीन तांचे पासून घेवन फुडें वचपाक एक नवो एक पांयंडो घालपाक जाय अशें तांचें व्यक्तिमत्व. जाणें पाश्चात्य देशाक योग हो कितें आनी ताची संकल्पना कितें ती ताची देणगी दिली. जे गोंयान आयले आपल्या हाजो विचाराचो रामकृष्ण परमहंसाचे शिश्य जाले नंतर आपले विचाराचे येदे व्हडले तांणी जें सार जें जमयलें तें जमयतना तांच्यांनी सबंद देश पादांक्रांत केलो, सगळे कडेन भोंवले. पण भोंवता आसतना सगळ्यांत बरी गजाल खंयची तर तें म्हळ्यार गोंयान. आनी गोंयान खंय पयस ना ह्या अशा गोंयच्या पुण्य अशा जाग्यार म्हटल्यार मडगांवान पावले. आनी मडगांवान तांच्यो ह्यो सगळ्यो यादी आसात त्यो सगळ्यो यादी हांगा दामबाबाचें साल जें आसा त्या सालान एक तांच्यांनी एक तो ज्या जाग्यार ते बसून थंयच्यान तांच्यांनी ह्या सगळ्या हातूंत अभ्यास केलो तें अजुनूय थंय एक दिशा दाखोवपाक लागून एक तें थंय आसा. रासोलच्या सेमिनारीन वचून आयले ते तांच्यांनी क्रिस्ती धर्माचोय अभ्यास केलो. तांच्यांनी मंगेशी मठ हांगा म्हाड्डोळ ह्या वटेच्या सगळ्या देवळांचोय अभ्यास केलो. पण हें सगळें सांगपा फाटलें कारण कितें तांणी कितें अभ्यास केलो तो म्हत्वाचो न्ही. सगळ्यांत व्हडलें हें की ते जगले फक्त 39 वर्सां 39 इयर्स. पण त्या 39 वर्सांत सुद्दां युवकां खातीर अशे एवढे इतले विचार दवरपी कोण ना. तांचे 10 विचारांतलो सगळ्यांत पयलो एक विचार आयज सुद्दां सगळ्यांक मनवता, उठा जागे जायात आनी आपले उद्दिश्ट साध्य जाय पर्यंत प्रयत्न करा. हें ताचें एक वाक्य जें आसा त्या वाक्यान तांच्यांनी सगळो कितें जो आसा तो विचार विनिमय आसा तो आमकां सगळे तरुणा फुडें दवरिल्लो आसा. तांकां आयज याद करतना तांचे विचाराचो वारसो घेवन सगळ्यांनी फुडें वचचें. आनी त्याच बरोबर प्रत्येक भुरग्याक जितले हांव केन्नाय म्हणटा म्हजें हांगासर हें स्टेशन हांगा हें आमचें हांगा एक करतना मनान विचार आशिल्लो की एक बरें व्हडलें हें जातलें केंद्र जातलें, हांगसरल्यान लोक येतले, आमी ताजेर अभ्यास करतले, भायरच्या देशांतले लोक येतले आनी तातूंतल्यान हांगसरल्यान ते तातूंतल्यान भितर डिपली वतले. प्रत्येकाच्या हातूंत भितर ल्हानपणांत आवय भुरग्यांक काणयो सांगताच, म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजाची सांगता किंवा रामायणाची आनी महाभारताची सांगता. पण प्रत्येक भुरग्यांक स्वामी विवेकानंदाचो धडो हो दिवचो, तांकां एकदां तरी तांकां तितलें वाचपाक दिवचें. आनी इतली गॅरंटी दिता की जर मत परिवर्तन जर जायना, ताचें मन परिवर्तन जर जायना जाल्यार ताचेर कितेंय म्हणजे हें आमी केदें व्हडलें हें घेवपाक तयार आसा. येदें व्हडलें तांचें व्यक्तिमत्व. आयज तांकां याद करतना परत एकदां रवींद्र भवनचे आभार मानता. कारण संपूर्ण गोंयान भितर म्हाका दिसता एकमेव रवींद्र भवन मडगांवचें एकलें अशें आसा की तें न चुकता स्वामी विवेकानंदाची जयंती आणि पुण्यतिथी ही साजरी करता. आणि आता ती ह्या वर्साची ती 12 तारखेक बरें मोठे प्रमाणान करची आणि त्या हातूंत भितर सगळ्या युवकांक सामावून घेवचें अशें म्हजी अपेक्षा आसा, आशा आसा. हांव माजी मुख्यमंत्री आनी आमदारा कडेन परत एकदां म्हाका ती फायल सगळी जाल्ली आसा. तातूंत भितर ट्रायबलचे हें यूथ अफेर्स आसतले, तातूंत भितर स्पोर्ट्स आनी तांचे ते सगळे हातूंतले बाकीची डिपार्टमेंटां एकठांय करून सगळें हें केलां जेणे करून तो स्कुलान भितर ते सगळें वचचें. ती अजून पसून जावना. अपेक्षा आसा ती आतां रोखडी जातली आनी सगळ्यांक तातूंतल्यान एक स्वामी विवेकानंदाचें केंद्र गोंयांत सुरू जावपाक मदत मेळटली आनी तें सुद्दां मडगांवान मेळटलें, आमकां हांगा मेळटलें. आनी तितले हातूंतल्यान भितर जो जो सरकारा कडेन उलोवन आनी तें कितें आसा तें आमी प्रयत्नशील आसा ते करतले अशी अपेक्षा करता. आनी परतून एकदां स्वामी विवेकानंदाच्या जिवनाचें चरित्र सगळ्यांनी वाचचें
धाकटी तरी बुकां इल्लेली आसा ती आपल्या भुरग्यांक वाचपा खातीर काणी सुचोवची आनी दोन इलाका तामून घेवन हे सेंटर मडगांवांत रवींद्र भवनांत स्टार्ट केलें हें व्हडलें काम ताणें केलें अशें हांव मानतां कित्याक जेन्ना जेन्ना प्रश्न येता ह्या देशाचो एक महापुरुश जाणें जगाक तत्वज्ञान शिकयलें आज पर्यंत आमचे खुबशे अशे स्पिरिच्युअल लिडर्स जाल्यार पूण जगाक तत्वज्ञान दिवपी आपलो विचारधारा घेवन जगाक सांगपी अशें धाडस त्या काळांत ताणें केलें हांव तागेलें केन्नाय वाचता तेन्ना मेरे प्यारे भाई और बहनो इतलेंच म्हटलें आनी ताणें आख्खें तो हे स्टेज हे सगळें हॉल ताणें जिखलो त्या काळांत असो मनीस जाचे पांय मडगांव शहराक लागल्या दामोदराच्या सालांक ज्या रुमांत रावला त्या रुमांत आमी एकदा गव्हर्नर म्हणपाक आपल्याक पळोवपा जाय म्हणून वचून पळयलें राशोल सेमिनारीक ताचे पांय लागले अशा मनशाक रवींद्र भवनाक अत्यंत आदरान हांगा स्थान केलें ताका लागून आज ताचे कार्यक्रम ताचो जन्मदीस ताची पुण्यतिथी आमकां साजरी करपाची संदी मेळटा हांव खरेंच ताणें म्हणलां त्या भशेन मोठो कार्यक्रम फुडले खेपेक जानेवारीच्या ताचो जन्मदीस आसा एक मोठो कार्यक्रम जावचो संपूर्ण गोव्यांतलो मोठो कार्यक्रम हो रवींद्र भवनांत जाता अशी एक मॅसेज आमच्या गोंयांत वचपाक म्हणजे विवेकानंदाक आमी विसरले ना हें म्हाका याद जाता की आमी सावथाचे पुरार गेलो गाडी म्हणजे समवेर 79 लग्न जावन एक 4 म्हयन्यांनी सगळीं देवळां आमी अशें पळोवपाक म्हणून हांव गाडीच घेवन गेलो थिएटर गाडी घेवन तेन्ना थिएटर AC बीसी नासलें तेन्ना गाडयेन AC ना हांव सामको हांगा गेलो कन्याकुमारी आनी आमी रॉक मेमोरियलाचेर गेल्लीं त्या काळांत म्हाका याद जाता एकनाथजी आमचो तो रानडे हो हाच्या स्फूर्तींतल्यान ते कितें आमकां सांगलें वतालें की एकनाथजी राणेन सिंगल हँडेडली पुढाकार घेवन ते केंद्र रॉक मेमोरियल स्थापन केलें आनी आज त्या रॉक मेमोरियलाचे हजारांनी लोक म्हणजे डेली हजारांनी लोक त्या रॉक मेमोरियलाक व्हिजीट करता थंय पळयतकीर अशें दिसता की तूं थंय बसचें सुसेगाद ध्यान करपाक बसचें अशें तें इतलें सुंदर लोकेशन आसा आनी म्हणून म्हाका दिसता आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य जाता की अशें महापुरुशाक गोंयांत ताचे पांय लागल्या ताका आमी खंयच्याय परिस्थितींत विसरपाक जायना ताजे विचार कंटिन्युअसली युथाचे मुखार येवपाक जाय आज हांगा भुरगे आसपाचे सुटी डिक्लेअर केल्ल्यान भुरगे आयले ना पूण म्हाका दिसता खंयचोय कार्यक्रम जाता तातूंत युथाक इनवॉल्व करून घेवन ताजे विचार म्हणजे आदर्श असो दवरपा सारको महापुरुश हो जाच्या ताका म्हणटाय बी इकॉन ऑफ द यूथ अशें म्हणटा ताका ताजे विचार भुरग्यां मुखार दवरप कॉलेजीच्या भुरग्यां मुखार 9th 10th स्टँडर्डाच्या भुरग्यां मुखार हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य ठरता आनी रवींद्र भवनांत त्या दृश्टींतल्यान पावलां मारची तांची फायल पेंडींग आसा म्हणटा तें पळोवन कितें आसा तें आमी क्लियर करता पूण हें एक सेंटर बरें जागृत व्हायब्रंट सेंटर जावचें अशी आमकां सगळ्यांची इच्छा आसा तें जातलें अशें हांव अपेक्षा करता तें बरें करप आज सगळ्यांनी